मिसाच्या सुरवातेक आमी सगळीं उबी रावन गायन घेवया. A35 पेज नंबर 19. A35. तुझे सोशी आयल्या दोनिया मोजो तुजी मागूंक आमकां आयतो तुझा सोमेस्ताची दोन पाकोय गरज ताची आयतो तुझा सोमेस्ताची दोन पाकोय गरज ताची तुझे सोशी आयल्या दोनिया वोपूंक तुका मोय मार्गा घालून नोदोर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकडुतीची घालून नोदोर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकडुतीची तुझे सोर्शी आयल्या दोनिया वोपूंक खातीर करूंक आमकां घे तूं आमकां तुज्या हातान आनी घोटोर तुज्या गोपान घे तूं आमकां तुज्या हातान आनी घोटोर तुज्या गोपान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाळ बाबडीनो आज बायगेवंत आंतोनीक भेटयलोलो दीस आनी तो पाळूंक आनी बायगेवंत आंतोनीक मान दिवंक तुमी बावडतान हांगा आयल्यात. तुमची मागणी, तुमच्यो गरजो, तुमचे आवंडे, तुमचे कोश सगळे तुमी घेवन आयल्यात आनी बराचभर दुसऱ्यांचेय बी ते सगळे आमी वेदीचेर घालुया आनी बायगेवंत आंतोनीचे मजतीन देवान जे आमी कितें मागता ताचे कडेन बायगेवंत आंतोनीचे विनंतीन ते आमकां फावो करचे म्हूण कोतकोत्यान मागुया. आनी दिनवासनेचें बलिदान ताकाच मानता तसलें जावंक आमचें पाप ओळखून घेवन ताचे लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबांबळीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बायगिवोत सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबांबळीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर. प्रार्थुया. आयचे मिसाचे इंतेसांव बरी भलायकी मागून भेटयता एरिकेता कामिलो तिचे पासत करीत भाशेन मागुया. बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवान तिका सदांच बरी भलायकी फावो करच्यो. बसुया. मंगळाराच्या मंगळाराक आमी जाय ते इंतेसांव पासत मागता आनी जितलें आमी मागता तितलें देव आमकां ती फावो करता. त्याच पासत
हांव ते पिढीचें नांव घेवन मागता. जेन्ना पिढीचें नांव घेतलें ती पिढीचेर जैत वता हांव. बेश्टें मागिना हांव, पिढीचें नांव घेवन मागता हांव. देवा लागीं मागता हांव हे पिढीचेर जैत व्हरूंक. असल्या मनान आमी मागता. सगल्यांक जांकां काळजाचीं प्रॉब्लेमां जाल्यात, सगल्यांक जांकां स्ट्रोक जाल्ले आहात, तांकां कातीचीं दुयेंसां जाल्लीं आहात वेगळे तरेचीं, जांकां कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स, अदीक करून 4 तरणाटीं जांचे पासत हांव सदांच मागतां, आनी 4 यात्नीक भाव जांकां कॅन्सराची पिडा आहा तांचे पासत करीत भाशेन मागुया. जांकां आल्सर्स, एसिडिटी, इनडायजेशन आहा तांचे पासत मागुया. जांकां लिव्हर सिरोसीस, फॅटी लिव्हर्स आहा तांचे पासत मागुया. जांकां डायलिसीस कोत्तात, अदीक करून सगलीं जीं डायबिटीक जाल्लीं आहात आनी डायलिसीस कोत्तात तांचोय उगडास करुया. थोड्यांक ब्रोंकायटीस आनी लंग प्रॉब्लेम्स आनी न्युमोनिया जाल्या तांचे पासत मागुया. थायरॉयड, ENT प्रॉब्लेम्स, जायते जाणांक दोळ्यांचे प्रॉब्लेम आहात तांचे पासत मागुया. कितले जाणांक तकली फोडटा आनी मायग्रेन जाता तांचो उगडास करुया. अल्झायमर्स आनी पार्किन्सन, जांकां फाटीचो प्रॉब्लेम आहा आनी तांचे फाटीचो कोणो सारको ना तांचे पासत मागुया. जीं गोबायलां भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात तांचो उगडास करुया. जांकां अपसुयेक घडल्यात आनी जखमी जावन आसात तांचो उगडास करुया. जीं निराशीपणान भितर सरल्यात, डिप्रेशन्स आनी एंग्जायटी, तांचे पासत मागुया. वैजां पासत आनी नर्सीं पासतूय मागुया. तीं जायतीं सेवा कोत्तात पिड्येवंतांचो. आनी तेचे बराबर जाणट्यांचीं घरां आहात, ते घरांत आमची माद्री भयण्यो तांचो परामोस कोत्तात तांचोय उगडास करुया. जांचे वस्तू सांडल्यात आनी ती हांगा येतात, ते वस्तू आपणाच्यो मेळून घेवंक तांचे पासत मागुया. जांकां बाटाचे, गोराचे, भांगराचे प्रॉब्लेम आहात फामिलीन, ते बेगिनूच सुटावे जाल्यार परत मागुया. जाणी कोर्ट केसीस घातल्यात एकामेकाचेर घरांतूच आनी इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग चलता, ती वर्सांच्या वर्सां कोत्तात, ती बेगिनूच कबार कर म्हूण मागुया. जायतीं जाणां हांगा तरणाटीं येतात नोकरी सोदूंक, कितलीं जाणां आनी बाबा सोदतात नोकरी, तांकां खंय नोकरी मेळना, बायगो तातूंत तांकां फावो कोत्ता नोकरी. जायतीं जाणां हांगा येतात तरणाटीं जिविताचो सांगाती आनी सांगाती सोदूंक, तांचो उगडास करुया. जायतीं जाणां मेडिकल टेस्ट फेल जाल्यात, खंय वचपाचे आहात, तांचे पासत मागुया. जीं भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात तांचो उगडास करुया. आनी जीं आवय बापाय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात तांचे पासत मागुया. जीं भुरगीं आपल्या कसलेय जाल्यार परिक्षेक तयार जातात, इंटरव्यूक तयार जातात, तांचो उगडास करुया. जीं भुरगीं पयलीं जल्मल्यात आनी तांकां जायते प्रॉब्लेम आहात, तुमकां मागता एका 3 म्हयन्यांच्या भुरग्या पासत ताच्या मेंदवांत एक प्रॉब्लेम आहा आनी करून करून दोतोरान येवजिलां एक मेंदू उगतो करून एक मेशीन बसोवपाक, आनी तें बसोवपाक कितल्योच आडकोडी येतात त्या भुरग्याक. जोर येता, थोंडी जाता, ते पोस्टपोन करीत आहात. तेच युनीट बसोवपाचो तांकां जाय तो तेंप गेलो मेळपाक, तो मेळ्ळो आतां ताका, पूण जोर येता भुरग्याक, थोंडी जाता आनी दोतोर पोस्टपोन करीत आहा. ते भुरग्याचे चुरचुरे करून आमी त्या भुरग्या पासत मागुया. चेडूं भुरगें तें मागीर फुडार कितें जातलो ताचो एक भाशेन ताचे पासत मागुया. तेच भाशेन आनीक एक भुरगें 12 वर्सांचें, जेजू 12 वर्सांच्या चेडवाक बरें केलें. ताका कसलें कितें तरी जालां, आख्खे कुडीक कितें तें दोतोराक मेळना, येवकेकूय मेळना आनी आंगाय मेळना, आनी ती तिची शामाय सारकी निराशी जाल्या. आनी तिणें मागूंक लायला, लोकांक सांग माग म्हूण. मंगळाराच्या मंगळाराक ही मिसां ऑनलायन जाता ती हांव पळयतां आनी हांवूय मागतां म्हजे नाती पासत ही पिडा जाल्या, कसली ती गमना पिडा, तिचे पासत मागुया. बरोबर एक भुरगो जाचे पासत हांवें गेल्ल्या मंगळाराक मागलोलें, तो जिविताच्या मोडांक सांपडला आनी कितें करचें तें ताच्यांनी निर्णय घेवंक जायना. ताणें करीत मागला म्हजे कडेन लोकांक सांग म्हूण माग.
आनीक एक तरणाटो जो कितलींच वर्सां जालीं आपली डॉक्टरेट करता पूण ताचो मेन मॉडरेटर आहा तो ताका जाय त्यो आडकुडी घालता आडकुड्यांचेर आडकुडी आनी ताचे कडले सगळीं कामां करून घेता आनी तो आसोसून ताका वापुट्टा आनी पूण ताची ती झीज फुडें व्हरूंक दिना आतां ती सांगलां ह्या जुलय म्हयन्यांत दिता म्हणून ताचे पासत करीत भशेन आमी मागुया. जीं भुरगीं उलोवंक नकत आनी बेरी तांचे पासत मागुया ऑटिझम आनी डावन सिंड्रोम जाय तांचीं काजरां मोडल्यात तांचे पासत मागुया आनी फामिल्यो जोखमी जाल्ल्यो आहात डिसफंक्शनल फॅमिलीज तांचे पासत मागुया आनी तुमचे पासत तुमी जाय ती तुमचीं तेसां घेवन येतात तुमचीं तेसां घालात आनी जीं कोण ऑनलायन मीस पडयतात आख्खो संवसार हे ऑनलायन मीस पडयता सगळ्या संवसाराक आनी जायते फावट न्हू सततून तांची मागणी आयकता कित्याक ती बरें आंगानात म्हण ती भावार्थान मागतात आनी जायत्यो वस्तू तांच्यो घडटात सांतांतुनीचे मजतीन कित्याक ती तांचो भावार्थ ती म्हणटात आमी हांगा नाव शिवोलेची इगोर्जेंत नाव पूण आमी चिंतता आमी शिवोलेची इगोर्जेंत आसा म्हण हे भाशेन तांकां जी मागतात ती मेवतात वस्तू तांचेय पासत मागूय. उबी रावया. सौर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा तुवें तुजे पोरजेक सिओलेचो भाग्योंत आंतून कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक तीर आस्कारी करून दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाळून सगळ्या आमच्या आडकुळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां भोगूंक फावो कर. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जोतामा ओजियेसाच्या पुताक आकाश म्हणलोलो एक पूत आसलो. वो जुदाचेर राजवट चलयतालो तेन्ना राजोन आरामाचो राजा ताचेर आक्रमण करूंक जेरुजाल्याक गेलो. राजोनान आपणा बरोबर रेमालियेच्या पुता पेकाक इस्रायलाच्या राजाक व्हेलो पूण ताच्यान तें जिखून घेवंक जालें ना. दाविदाच्या घोराण्यांक वो निरोप पावलो. आरामान एफ्रायमांत भितर सरून आपली फौज मांडल्या. रानान झाडां वाऱ्यान आलता ते भाशेन राजाचे कालीज आनी पोरचेची काळजां आलोंक लागली. सर्वेस्परान इजायसाक म्हणलें, शियार जासूब तुज्या पुताक घेवन वयल्या तोल्याच्या पाटाच्या तोंकार बडोवनाराच्या शेताच्या रस्त्याशी आकाजाक मेलूंक वच आनी ताका सांग, सोत्राय दवर, तोंड राव आनी भिवू नाका. तुजे कालीज गोट दवर. ह्या 2 लांकडा कुडक्या पासत दुवरत्या इंगल्या पासत भिवू नाका. आराम आनी एफ्रायम आनी रेमालियेचो पूत तुजो नाच करूंक कल्पतात म्हूण तूं आकांतू नाका. ते अशें म्हणटात, जुदाचेर दाळ घालून ताका भेकडावया आनी ताका आमच्या ताब्यान करुया. थंय ताबिलाच्या पुता राजाक कसो दवरुया. तर सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हें अशें जावचें ना, तें घडचें ना. कित्याक आरामाची राजधानी दामास्क आनी दामास्काचो अधिपती राजन. एफ्रायमाची राजधानी सामारिया, सामारियेचो अधिपती रेमालियेचो पूत. आनी 6 वा 5 वर्सांनी
एफ्रायमाचो भोग जावन ती पोरजा आनीक उरची ना. पूण तुमी म्हजे सत मानिनान जाशात जाल्यार तुमी उरचीच नात. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. आपले शार सदांकाळ देव राखून दवरता. सगळीं म्हणुया. आपले शार सदांकाळ देव राखून दवरता. आमच्या देवाच्या शारान ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोंगशी वयर काडून दाखयता. आखे प्रितिमेचो आनोद. जबाब. आपले शार सदांकाळ देव राखून दवरता. शियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर व्हडत्या राजाचे शार. हांगा ताच्या नांवां सिवासा कोट्टा मदें आपूण ताचो गोट किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिले. जबाब. आपले शार सदांकाळ देव राखून दवरता. सगळे राजा कूट करून एकठांय जाले. एकामेकाक हात दिवन मुखार सरले. तेन्ना फुडें ते तोटाक जाले. घाबरून कांपून पळून गेले. जबाब. आपले शार सदांकाळ देव राखून दवरता. थंय राजांचेर आयलो धडधडो बालोंतराच्या वळवल्या सारको. जसो उदेतीचो वारो झडपो नाच कोता तार्सिसाच्या तारवांचो. जबाब. आपले शार देव राखून दवरता. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनात तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. आयज तोरी ताचो तालो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे असू आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे शिवळ तो मान मोहिमा तुका सोम्या. जुंय जुंय आपणे ओगली 20 मितां केलोली त्या नोकरांक ताणी जिवीत बदललें ना देखून जेजू अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोराझीन तुझें कोठा, बेतसायदा तुझें कोठा. तर तुमचे मोदें केल्लीं 20 मितां तीर आनी सुद्दोन नोगरांनी केल्लीं जाल्यार केन्ना तीं कांबड्याचो साकोटो आनी गोबोर घालून पिराचीत करतलीं आसलीं. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेच्या दिसाक तीर आनी सिदोनाक तुमचे इतली कोराय जावची ना. आनी तूं काफार नावन वयर स्वर्गार पर्यंत पावतले म्हूण रावताय तूं सोकला हेमकोंडांत शेवटतलें. कित्याक तुजें सवें केल्यान ती 20 मितां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आज पर्यंत ते उबें उरतले आसले. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजी इतली कोराय आसची ना. सोम्याचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बांबडीनो, माथ्योवाच्या शुभ वर्तमानान जे तो क्रमान बरयता एक रीत वस्त हांगा सांगता.
जेजू पयलें प्रवचन कोत्ता, मागीर मिलाग्री कोत्ता, जायत्यो मिलाय सुमार 9 मिलाग्री कोत्ता. मागीर आपल्या बारांक केरीत शिकोवन दिता आनी ती जाल्या उपरांत आज ह्या केरीत गांवांचेर शीण कोत्ता. आमी माथ्याच्याच शुभवर्तमानांत 5व्या वेस्वरांत आमी भाग्यां कुशे मनान गरीब ती सुभागी तांचेर आनी लुकाच्या शुभवर्तमानांत 3 भाग्यां ती 5 आसात. आनी तातूंत तो म्हणटा, आय आय, तुमी जे देवाचें उतर आयकुनात, आय आय, तुमी अशें कोत्तात, आय आय, हेंच तें तुमचें कोठा आनी आय आय. इट इज नॉट अ कर्स, but it is the expression of deep sorrow of Jesus. तो दुखवला भितर आनी दुखवला देखून आय आय म्हणटा, तुजें कोठा म्हणटा. कित्याक इतलीं ओरचोऱ्यां केली, त्या ओरचोऱ्यांची खबर पोत्तून कोत्ता आनी ओरचोऱ्यां करून तुमी जुदेव लोकांक, मातेव जुदेव लोकांक शिवर्तमान बरयता, जुदेव लोकांचे गांव कोराझीन, बेतसायदा आनी काफारनावन हे जुदेव लोकांचे गांव. ह्या गांवांनी आपणें कितल्यो ओरचोऱ्या मिलाग्री आनी विजमितां केलीं, पूण तुमी ती स्वत मानल्या ना. आमी म्हणटा कोंकणी भाशेन, आमी देवाक बोडसान घालता. वी टेक गॉड फॉर ग्रांटेड आफ्टर ही डज सो मेनी थिंग्स फॉर अस. हो तो जेजूचो शीण. ही एक्सप्रेसीस दिस डीप सॉरो. I have done so much and you are not acknowledging all the miracles that I have done for you. On the contrary, जो जुदेव न्हय ते जातीचो लोक आहा तांकां ती विदेशी म्हणटात. देवदूर नाहलोलो, जुदेव लोक तांकां देवदूर नाहलोलो म्हणटा, विदेशी. त्या गांवांनी आपणें ती केल्ली जाल्यार तो लोक आपले मन बदलतलो आसलो. आनी ते 3 गांवांची नांवां सांगता, तीर, सिद्दोन आनी सोदोम. हांगासर तो दुसरे जातीचो लोक रावता, जो देवाक मानिना तो, पूण तो लोक अदीक आपले मन बदलतलो आसलो ही मिलाग्री तुवें केल्ली जाल्यार. आनी तुमी जी जुदेव लोक देवान विंचलोली पोरसां म्हणटा, तुमचे सवे हांवें जायतें दाखयलें, तुमी अनपकारी, तुमी ती मानून घेनात, देखून तुमचें आय आय, तुमचें कोठा. असलें कितें बायगोंत आंतोनीक जालें. बायगोंत आंतोनीक व्हडलो प्रसंगदार आसलो. ताका इतलें गिन्यान दिल्लें देवान, कसल्योय धर्मांचे आडकोड्यो ताचे विरोधी घेवन येतात तेन्ना तो तांकां कातोर भाजी कोत्तालो आनी ते भियेताले ताका. आनी ताणें लोकांक सांगलें, तुमी बायगोंत आंतोनीचें प्रवचन आयकूंक वचो नाकात. ताणें लोकांक आदवारले, हे जे विरोधी आसतले ताणीं, वचो नाकात. आनी बायगोंत आंतोन पळयता कोण लोक ना. तो प्रवचन करूंक गेला, कोण आयकना, कोण ना. तो दर्याशी वेता आनीक थंय प्रवचन करता आनी मातसल्यो तोकल्यो उब्यो करून आयकतात. शुभवर्तमानान जेजू म्हणटा, तुमी तरी आयकनात, देवाक तांक हाय फातोर जिवे जावन म्हजे विशीं बोवाळ मारूंक, हो तो सोडवणार म्हण. हे भाशेन मन जात लेगून आयकूंक तयार आहा, पूण आमी आयकूंक तयार ना, तितली आमी उमेद दाखयना. आतां हांगासर सियोल्यान जायतो लोक येता, खंय खंय थावन येता, पयस थावन येता. हांगासरलो आनी महाराष्ट्राचो आनी कर्नाटकाचो लोक येता. हांगा जायतीं जाण येतात आनी तीं भावार्थान येतात आनी तीं दादोशी वेतात. कित्याक इतल्या भावार्थान इतले पयस थावन तीं आयल्यांत हे सुवातेर, आनी तांकां कितले चोरचोऱ्या आनी मिलाग्री जातात. हिंदू लेगून एक दादलो आयल्लो आनी तो म्हणटालो आपणाक आपली हिंदूच शेजान सोदता येता सारकी.
मागणी करून गेलो हांवें ताका आजमेत दिले, हे आजमेत मार. मागीर 1 म्हयन्यान तो आपली बायलेक आनी पुताक घेवन आयलो. फादर, त्या दिसाक तावन हें सगळें बंद जालां. तुवें तें आजमेत दिल्लें तें हांवें मारलें, हांवें मागणी त्या दिसाक सावन ती सेजान स्वतावपाची बंद जाली. हो हिंदू बाबडो, पूण ताचो इतलो भावार्थ कारवारतान तो आयल्लो. आनी तो म्हणटा आपूण केन्ना केन्ना येता, पूण पयली फावट तुका मेळूंक आयला, कित्याक हें कोबारूच जायना, कोबारूच जायना. आनी ही ताची मिलाक कळूंक आयिल्लो तो. बायलेकूय हाडल्या आनी आपल्या पुताकूय हाडल्या आनी ती खुशाल जावन गेल्यात. पळय, दुसऱ्या धर्मांच्या लोकांक जायत्यो भावार्थ आहा आनी तांच्या भावार्थाक लागून तांकां बरें जाता. हांव म्हणून तुमकां भावार्थ ना. आतां ऑनलायन उदी करून UKक तावन जीं कोण मागतात तांची सगळीं कामां जातात. आनी कितलीं ऑनलायन मागतात भुरग्याचें देणें ती मागीर घेवन आयल्यांत UKक तावन. फादर, आमी मागलोलें 10 वर्सांनी जालां, 8 वर्सांनी जालां, 6 वर्सांनी जालां. हे भुरग्याक घेवन आमी आयलो दाखोवंक हे इतलीं वर्सां ऑनलायन आमी हांगा पावोंक ना आनी आमी येवंक सोदता. सदांच ती चिंतात, हांगासरले मीस आयकतात आनी ती म्हणटात आमी येवंक सोदता हांगा, कित्याक हांगासर भावार्थाची जोर आहा. आनी थंयच आसतना ती बरी जाता. डिस्टंट हिलींग म्हणटा ताका आमी. God is healing. Saint Anthony is interceding for those people who are praying from far and they are being healed. It's called distant healing. इतली बात हांव म्हणटलो, सिओलकार आमचे मिलाग्री जातात तांचे भोव थोड्यो पेडणेचो लोक येता. कितल्योच मिलाग्री पेडण्यां जातात, हांगासर येतात ती आनी रोखडीच सांगूंक येतात. ह्या दिसांनी आमी आमच्या लिली मॅगझिना बुलेटिनांचेर टेस्टिमनीज घालता. खंय खंय थावन धाकटुल्यो ते कार्मीन आमचें रिकॉर्ड करता ती टेस्टिमनी आनी त्यो आमी घालता. पूण सगल्यो बायल्यो हांगासरली कोणी लोक लजता आसतलो, पूण ही सुवात मिलाग्रींची सुवात. हे सुवातेर और चोऱ्या जातात. हे सुवातेर और चोऱ्या जातात कित्याक तुमी बाराबोर मागतात. देखून हांव थोडी तेसां घालता, कित्याक बाराबोर मागले न्हू, देव आयकता. बायगोन तांतुनींची विनवणी पोदवेदार विनवणी. आनी तुमकां हांव जायते फावटी मागणें करूंक शिकयता. हांगा येतात त्या लोकांक हांव शिकयता आनी हो लोक बोंबेची 2-3 जाणां आयलीं. फादर, तुवें तें मागणें शिकयलें हांगा रावन, तें आमी केलें बोंबेतान आनी बरी जाल्यो. हांवें केन्नाच म्हणटा, बायगोंत आंतोनीच्या हातान बाळोक जेजू आहा, मिनीन जेजू आहा. आनी एक मागणें हांवें केल्लें, एका 5 म्हयन्यांच्या भुरग्याक जाका दोतोरान सांगलें तो उठचो ना, तेची सगळीं ऑर्गन्स फॉर्म जावंक ना, तो उठचो ना, मरतलो. त्याची शामाय मागूंक आयली. म्हजें मागणें बायगोंत आंतोनीक, तुज्या हातांत बाळोक जेजू आहा, ताका सद्याक कुशीन दवर आनी ह्या बाळकाक घाल. तुका सांगता, बरो जालो. आतां 2 वर्सां जालीं त्या भुरग्याक एकदम बरो आहा. सगळे तेचे डिफेक्ट आसलेले ते गेले, इले वेतात ते. कित्याक? हांगा तुमी मागला देखून. हांगासर ही मिलाग्रींची सुवात. आनी ते पासून आमचो भावार्थ अदीक खोलायेन आमी जिवंक जाय. मागीर बोमोयची फामील ती म्हणटा, फादर म्हजो भाव व्हडलो तो, ताका 40-5 वर्सां, तो बोगोर बरो ना जाता. तें मागणें तुवें सांगलोलें तें हांवें केलें. तातूंत त्या बाळका जेजू कुशीन दवर आनी म्हज्या भावाक येद्या व्हडल्याक तुज्या हातान घे. जालो म्हणटा बरो. ही भाशेन आमी सोदून काडूंक जाय. मागीर कितलें वायट आहा आमच्या जिवितांत. सांतांतोनी सांग, तुज्या हातान ती सेरपेंती आहा, ते भाशेन तुवें ती धरल्याय वायट कोत्ताली. ते भाशेन म्हज्या जिवितांत म्हजे दुस्मान आहात, म्हजे शेजारी आहात, म्हजे विरोधी आहात, जायते वायट कोत्तात. दवर ताका ती सेरपेंतीक दवरल्या ते भाशेन आनी म्हाका मेकळो कर. कसली मागणी. ते वेपारी येताले, ते मोडाक सांपडले आनी तुवें तांकां मोडांतले वाटायले. म्हज्या फामिलींत मोड हांव परासल्यांत, ही मोडां तुज्यानूच वाटावंक जाता, जे भाशेन तुवें त्या वेपाऱ्यांक वाट. हे भाशेन आमची मागणी खासगी जावंक जाय.
बिस्तें मागलें न्हय, खासगी मागणी. तूं वयर आहाय, वयर तावन पड येताय, आमकांय पळय, आमचेरूय नदर घाल, आमी हांगा आयल्या हांव. आनी अदी करून आमची मागणी सिओलेच्या लोकांक करूंक जाय. तुमकां ही व्हडली प्रिविलेज सांतांतून हांगाच आहा, हांगा तुवें वचपाची गरज ना. लोक दुसरे कडेन हांगा येता आनी मिलाग्री अनुभव येता. ते पासून जेजू म्हणटा, कोराझीन, बेतसायदा, काफारनाऊम तुजें कोटा तुवें स्वत मानलें ना, पूण तीर, सिदोन आनी सोदोम तुमचें बरें, कित्याक तुमी स्वत मानलें. ही भशेन आमचो बाबार जिवो आनी ताजो करपाची गरज आहा. नाजाल्यार आमी वयल्या वयर येता, कच्चे पाराक कोत्ता, मागूंक जाय न्हू मागता, तसलें न्हू, बाबार्थान येवन माग. हांव म्हणना सिओली जावंक ना, सिओली जायत्यो जाल्यात, म्हाका येवन सांगल्यात, पूण सिओली अदीक जावंक जाय आसतल्यो, कित्याक सांतांतून दीस रात हांगाच आहा. पूण जो लोक पयस जावन येता तांकां तो अदीक पावता, कित्याक आमचो बाळ आहा न्हू, ताका बोळसान घातला आमी, तो आहा तो आहा जाल्यार पुरो ना. ताचे मुखार आमी येवंक जाय. भशेन आमी इन्व्हेंट करूंक जाय ही मागणी. ज्या मापान तूं हांगा येताय, इतलो लोक येता, हाजीर जाता, ओसारांनी लोक येता मंगळाराच्या मंगळाराक, आनी हो सगलो लोक, आनी तुमी येवचे आदी लागून आमी तुमचे पासत मागता. आदलेच साक आमी मागता, फाल्यां मंगळार सायबा जायतो लोक येतलो, आपली पिडा रोग घेवन येतलो, आपले इंतेसांव घेवन येतलो, आपले कोश घेवन येतलो. तांकां तूं बरी कर. इतलेंच पुरो. तुय बरी जातात तुमी, तो कोत्ता ते. हांगासर हांव इगोजेन पयली दिमी मोडटा आसतना पयले मागणें ताका हांव सिओलेच्या लोकां पासत मागता, ए म्हजे पोरजे पासत मागता, ए म्हजे पोरजेक राख आनी सांबाळ वायटांतली. हें मागल्या उपरांत दुसरी मागणी घालता, कित्याक हांव गोंगडी हे फिरगोजेचो. आनी ते पासत तुमकां सिओलकारांक अदीक भावार्थ आसूंक जाय, आनी तुमच्या जिवितांत अदीक चमत्कार जावंक जाय, तुमच्या जिवितांत विस्मितान अडचण्यां जावंक जाय. आनी जीं कोण मागतात हांगा रावन तांकां सांतांतून फाव कोत्ता. जाय ती म्हजे कडेन पर्सनली जाय ती जाण येतात, हांव मागीर घालता ती. हांव त्या दिसाक लागून घालता, म्हाका सांगलें रोखडोच वयर येता, तुयन थावन म्हाका तो दिश्टी पडटा, रोखडीच घालता. ह्या लोकांक भावार्थान ती मागतात. भावार्थाची खात्री तांकां दी आनी भावार्थाचें बक्षीस तांकां दी, इतलेंच. आनी तो दिता. ते पासत आमी ऑन भावार्थ्या भाशेन जावचें न्हय. दुसरो लोक तर हांगा येवन फायदो घेता, आमी हांगासरल्या हातांनी अदीक फायदो घेवपाचो. कित्याक बायगो तातूंत आमच्या गांवांत रावला, आमच्या गांवांची ताका ओड आहा, आनी आमच्या गांवच्या लोकां पासत तो दीस आनी रात बाराबोर दुसऱ्यांचेय पासत मागता. तर हे भाशेन आमचो भावार्थ जावचो. न्हू जाल्यार सांतांतून दोयऱ्या लागीं वेतलो आनी नुस्त्या कडेन उलयतलो देवाचें उतर. आमकां देवाचें उतर दिवनूय आमकां फायदो ना जातलो. आनी जेजू शीण करतलो, आय आय तुजें कोठा म्हणटलो. हो जेजू हांगा येतलो. तो भावार्थाची झोर, तो बरो कोत्ता. बायगोन आंतोनीचे मजूतीन आंतोन ताचे कडेन मागता, कित्याक आंतोनीच्या गोपान तो आहा. तो आमच्या काळजांत येतलो. काळजांत आयलो म्हणटूच सांगुया आमच्यो अडचण्यो, आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमचे आवंडे. आनी ताका सांगया, सांतांतून तुजे मुखार आमी घालता, आनी हो जेजू तुज्या हातांत आहा, तो आमच्या काळजांत आयला. ताचे कडेन मागून आमी मागता ते आमकां फावो कर. सगळीं उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां, आमची मागणी आवंडे सगळे बायगोंत आंतोनीचे मजूतीन देवा म्हऱ्यांत उबारुया. आमची पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी कोश्ट आटेविटे संस्थेले पोरचेक भावार्थांत घोट करूंक तांकां प्रेरणा दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे मदलीं जायतीं जाणां ओगुनाची गुलाम जाल्यांत. तांकां पवित्र आत्म्याच्या बळान
नव्या जिविताचो उजवाड फावो कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या मिसा बलिदानान एरिकेट कामिलो हिच्या इंतेसावा पासत मागतना आम्हा समेस्तांची मागणी बागियोंत आंतोनीचे विनवणेन आमकां फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा मोगळा आमी तुजे मुखार घातल्यान ती आनी जायती मागणी आनी आवंडे आनी देसां आमच्या काळजांत आहात ती स्विकार कर आनी तुजी वीज मितां करूंक आमचो भावार्थ वाडय आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत ओकोंड कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तोयरे वेळार आम गायन घेवया C35 पेज नंबर 43 C35. तुझ देण्यान फावो जालो प्रितुमेन आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरान केल्लो भेटोयता तुका उंडो वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो तुझ देण्यान फावो जालो दाखवाणीन पिळून दिलो मनशाच्या वावरान केल्लो भेटोयता तुका सोरो वाकाणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवण वाकाणी तुका बापा दी आमकां आत्मीक पिवण तुझ देण्यान फावो जालो प्रितुमेन आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरान केल्लो भेटोयता तुका उंडो वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो. भयणीनो आनी बाबानो आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें साव मोळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सोर पदवीदारा देवा तुजें तीरपण आनी थोरपण आमी ओळखून घेता. बायगेवंत आंतोनीच्या उगडासाक भेटयलेली आमची दानां तुजे पदवेची मोहिमा परगट करतात. तशींच ती आमकां तुजे सोडवणीचो फोळ दिवं म्हूण कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सोर काड्यान सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक तुजे पवित्र सभेक तूं संतोश दिताय. अशें ताच्या बागिवंत जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय. ताचे शिकोणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्यांच्या धर्मा वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर दुतां भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, 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 dolbaraco, sorves por Deus. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोर देखून तुझ्या पवित आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. गोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत ते वारोवतलें. म्हज्या उगडासा करात. बावळताचो गूळ संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूत कर. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पुताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेंचेर विस्तारलोली तुजे पवित सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारनीक घेतल्या आनी संस्कारलोल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. आमा समेस्तांच्या आयच्या दिसांक आसून हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आमचेच पासत मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभात, आपलो लग्नाचो वार्षिक दीस मनयतात. आपले संस्कारणेचो दीस आनी माकडेचो दीस पाळटात. तांचो उगडास करुया. आनी सगलीं जीं पिडेवंत आहात, जावं आमच्या घरांनी, जावं हॉस्पिटलांनी, जावं जाणट्यांच्या घरांनी, तांचे पासत मागुया. अशें बायगेवन आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो निर्मळ पोती बायगोन झुजे
बायगोंत आर्कांज मिंगेल, बायगोंत दोर्मदूत, असिजचो बायगोंत फ्रांसीस, बायगोंत आंतोनी आमचो आस्कारी, बायगोंत जेवाज आमच्या दोर्म प्रांताचो आस्कारी, आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांतां भोगतां बरोबर सासणांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बोरवंशान मरून गेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर आनी तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताची थाय पवित्र आत्मेचे एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना हात जोडून धीर घेवन मी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवड. सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकतल्यांत आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणा दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत गो. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत गो. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ओ पळयात, देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पुण्याक तर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Please take note. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांत जेवताना आमी गायन घेवया. D47 पेज नंबर 75. D47. एकठांय केल्यान देखचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण एकठांय केल्यान देखचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू
येसू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण जय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाची आसा जय प्रीती मोग तोय देवाची आसा जय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाची आसा जय प्रीती मोग तोय देवाची आसा जिव्या देवाची पिरान ताचो मोग आमच्या काळजांत तर कोऱ्या मनान करची प्रीती एकामेकाची जिव्या देवाची पिरान ताचो मोग आमच्या काळजांत तर कोऱ्या मनान करची प्रीती एकामेकाची जय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाचीर आसा जय प्रीती मोग तोय देवाचीर आसा जय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाचीर आसा जय प्रीती मोग तोय देवाचीर आसा जोर एकठांय आमी आल्या दोन मोनाची आसना जोगणी विवाटां बोंदी जेजूक मोदे आसूं दी जोर एकठांय आमी जाल्या दोन मोनाची आसना जोगणी विवाटां बोंदी जेजूक मोदे आसूं दी जय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाचीर आसा जय प्रीती मोग तोय देवाचीर आसा जय प्रीती मोग वस्ता तोय देवाचीर आसा जय प्रीती मोग तोय देवाचीर आसा. उभी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा, आमी शेवलोल्या गुठां उदेशी बायग्योंत आंतोनीन विस्वासी कारभारीपणान मेळून घेतला त्या सासनाच्या सुखाक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी उपकार करून बसात. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसिन कुमसुंदरींत आहा. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग कोत्ता आनी तुमी तिका मेळचें आनी तिचो कॉन्टॅक्ट नंबर नोटीस बोर्डार घातलोच आसा. तुमकां मागीर अपॉयंटमेंट जाय जाल्यार तिका फोन गोंडवायचो. बायगांव आंतोनीची इमाजी सर्पेंत हातान धरून आमच्या सोविनियर्स रुमां आहात त्यो तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवच्यो. चर्च ऑफ गोवा हें पुस्तक विक्रेक आहा. तेच भाशेन होली पिक्चर्स फ्रॉम गोवा हेंवूय विक्रेक आहा.
तुमकां जाय जाल्यार तुमी ते घेवचे. जाय ती माहिती ती आमकां दितात. गेल्या मंगळारा दीस उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्या आणि सोर पदवेदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्योंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुड्यांत येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पळी मागता. नमान तुका भाग्योंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भाग्योंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर. आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय ते भाग्योंत आंतोनीचे मुखार घाल. ओर चोरयांच्या बायग्योंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावोंक तूं राज्य आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका. निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. Santa Tony,
चोऱ्यांच्या पोगता पोर्तुगालचो तूं नोदोरता तुझ्या ग्रंथार केटा बोगता बाळक जेजू रायांचो राजा तुझ्या ग्रंथार केटा बोगता बाळक जेजू रायांचो राजा क्रिस्तांवांचे शास्त्र